दिवचलच्यान पयरा मार्गावयल्यान म्हापसा मेरेन येरादारी करपी कदंबाची प्रवासी बस मये वाठारांत वाटेतूच बंद पडल्या। अजापाची गजाल म्हळ्यार 4 दिसां पयलीं बंद पडिल्ली ही बस बिरेस्तारा सकाळ मेरेन वाटेकूच आशिल्ली। अजून तिची दुरुस्ती करूंक ना आनी गॅरेजींतय व्हरूंक ना। कदंबा येरादारी महामंडळाच्यो प्रवासी बसी वाटेक केन्ना घात मारीत ताचो नेम ना। वचत थंय कदंबा महामंडळाच्यो प्रवासी बसी वाटेतच बंद पडपाच्यो घडणुको घडटात। तश्यो बातम्यो मदीं मदीं कानार पडत आसतात। दिवचलच्यान मये पैराच्यान म्हापसा ह्या मार्गाचेर येरादारी करपी कदंबा येरादारी महामंडळाची प्रवासी बस सध्या मये वाठारांत बंद पडिल्ली आसा। अजापाची गजाल म्हळ्यार ही कदंबा बस 4 दिसां पयलीं वाटेतच बंद पडल्या अशें कळटा। ही बस अजूनय मये पंचायती सामकिल्ल्या जंक्शना कडेन वाटेतच रस्त्याचेर आशिल्ल्याचें दिश्टी पडटा। ही बस बंद पडले उपरांत ह्या बसीच्या मार्गाचेर दुसरी पर्यायी कदंबा बस सुरू करपा कडेन कदंबा महामंडळान लक्ष दिवंक ना। देखून ह्या मार्गाचेर नेमान वचपी प्रवाशांचे सध्या हाल जाल्ले आसा। 4 दिसां पयलीं वाटेतच बंद पडिल्ली ही बस अजूनय ते सुवाती वयल्यान काडूंक ना किंवा गॅरेजीनूय व्हरूंक ना। ताचे फाटलें कारण अजून कळपाक मार्ग ना। तशेंच ही प्रवासी बस नेमकी कित्याक लागून बंद पडल्या तें कळपाक मार्ग ना। मात ही प्रवासी बस फाटल्या 4 दिसांच्यान रस्त्याचेरूच बंद पडिल्ले अवस्थेंत आशिल्ल्यान दिवचल मये पैरा वाठारांतल्या प्रवाशांचे सध्या सामके हाल जाल्ले आसा। आतां पळोवचें पडटलें कदंबा येरादारी महामंडळ ही बस मये रस्त्याचेर बंद पडिल्ल्या ते सुवाते वयल्यान केन्ना कुशीक काडटात ते। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।